दिल्लीच्यान येवन गोंयकारांक अमिशां दाखोवपाची गरज ना. गोंयकारांक कोणाचेर विश्वास दवरप कोणाचेर दवरप ना हें बेस बरें खबर आसा. आपली पयली दिल्लीत पळोवचें मागीर गोंयकारांक सांगचें म्हण मुरगांव भाजप गटाचो केजरीवालाक थोमणो आसा. RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक. तो आयज येवन हांगा फेक प्रॉमिसीस करता. ज्या मनशाक खबर आसता की आपूण केन्नाच थंय पावचो ना, ती पावचोन तें खबर आसा आपूण पावलो जाल्यार म्हणून ती नाका तरी ऑफरी सोडटा. म्हणजे केन्ना केन्ना जावचेंच ना पळय ते सांगतात ते आपूण तें करता म्हणून. हेणी पयलीं आपली दिल्ली सांबाळपाची आनी मागीर गोंय येवपाचो. ह्या मनशाक आपली दिल्ली सांबाळपाक जावंक ना. ज्या मनशान सांगलेलें दिल्ली आपूण जॉब क्रिएट करता, हांगा तो आमकां गोंयकारांक प्रॉमीस करता 6 म्हयन्यान आपूण 1 लाख जॉब करतलो म्हणून. तेणी 6 वर्सांनी 400 जॉब केल्या फक्त दिल्लीन. 6 वर्सांनी 400 जॉब. जाल्यार आमच्या प्रमोद सावंत सरकारान BJP सरकारान एका वर्सान 6,560 जॉब केलेले आसा. एका वर्सान 6,000. हे ताका कळपाक जाय. हांगाल्या लोकांक हांगाले जे लोक आहा पळय तांकां पिशे करपाक लागून हे केजरीवालाक येवपाची दिल्लीकाराक येवपाची हांगा गरज ना. जो मनीस दिल्लीकार आमच्या गोंयांत हब ऑफ ड्रग्स आनी हब ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन म्हणटा, हेका कोण रायट दिला आमच्या गोंयांत प्रॉस्टिट्यूशन हब म्हणपाक? हेणी आपले पयलें दिल्ली सांबाळपाचें. दिल्लीन जे प्रॉस्टिट्यूशन हब इतले आसा जे आख्या गोंयचेच न्हू जाल्यार आख्या देशाचे लोक ते दिल्ली येता फक्त प्रॉस्टिट्यूशन हबाक लागून. हे तिणें आपले पयलीं एरिया क्लीन करपाचें आनी मागीर गोंयाचेर पळोवपाचें. गोंय आमचें क्लीन आहा आनी गोंयान जे समज हब जावं जे ड्रग्स हाडटा पळय जाल्यार हे दिल्लीकार घेवन येता. आनी म्हाका दिसता हे खंय तरी लिंक करपाक लागून हे हांगा वाडोवपाक लागून हो हांगा पांय दवरलेलो आसा. म्हाका भावानो एक सांगपाक जाय की 3,000 रुपीज दिता म्हणटा एका अनएम्प्लॉयड युथाक जावं काय कोण अनएम्प्लॉयड आहा. पयलीं स्वतेर गोंयची परिस्थिती फायनान्शियल आर्थीक स्थिती बरी ना आनी ही सगळ्याक खबर आहा. 2 विशय जाले, एक पॅन्डेमीक जालो आनी दुसरें मायनींग मेन पळय आमचो रेव्हेन्यू जनरेटर आहा तो बंद जालो. आनी इनस्पायट ऑफ दॅट डॉक्टर प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट इतले बरे फायनान्शियल मॅनेजमेंट करून अशें हिंगा काप सगळे स्किमी चालू दवरल्यो आनी लोकांक पावल्या. आमची पार्टी लोकांची पार्टी लोकांक पावल्या इनस्पायट ऑफ हॅविंग फायनान्शियल क्रंच. आनी हो 3,000 खंयच्यान हाडटलो ते पयशे ते ताणें मातशें स्पश्ट सांगचें आमकां. इलेक्शन लागीं येयलें म्हणटकीर तुमकां खबर आसा हळम्या भशेन पार्टी वयर सरतात. आतां गोंयांतूय सेम जावपाक लागला. जायते व्हडले व्हडले लिडर गोंयांत येवपाक लागल्या, फेक प्रॉमिसीस दितात. आतां एक 4 दिसां फाटीं पळयल्यार अशें जो डेल्ली साकून CM येयलो तेणेंच अशें प्रॉमीस केलें की आपूण सगळे गोंयकारांक जॉब प्रोवायड करतलो. म्हाका दिसता तेणें 2015 मॅनिफेस्टो आशिल्लो तेन्ना तेणें दिल्ली लोकांक सांगलेलें आपूण 8 लाख जॉब प्रोवायड करतलो. आयज मेरेन तेणें तितून कितली प्रोवायड केले ते तेणें पयलीं सांगचें. आयज जर तूं सेंटराचो अनएम्प्लॉयड रेशो पळयत जाल्यार 23.5% आसा आनी फक्त दिल्लीचो तुमी घेत जाल्यार 44.9% आसा. हांव कितें म्हणटा, जो गव्हर्मेंट तुमचो दिल्ली चलता थंय पयलीं सारकें चलया. की फेक प्रॉमिसां दिवन लोकांक पिश्यां काडूं नाका. आनी गोंयकार आमचे इतले म्हाका दिसना इतले पिशे आसा म्हणून. कित्याक लास्ट टायम तुमी सांगलेले इतले पर्सेंट आमी वोट घेतले, तितले पर्सेंट वोट घेतले. एक तुमकां सीट घेवपाक आमी जमलें ना. आनी म्हाका दिसता खूब अश्यो पार्टी आसा ज्यो आपले फक्त अस्तित्व सांबाळपाक लागून आतां 2022 इलेक्शन लडयतले, फक्त अस्तित्व सांबाळपाक. म्हाका दिसता एकूच आमची भारतीय जनता पार्टी आसा जी कोणाक प्रॉमीस करता जावं कितें आमी मॅनिफेस्टो आमी कितें सांगता ती एकूच पार्टी अशी आसा जी आपली प्रॉमीस फुलफील करता. बाकी हांकां खबर आसा आमी केन्ना रुलिंगाक येवचेच ना म्हणून आनी ताका लागून ही फेक प्रॉमिस ही सगळी दिल्ली आसता. जस्ट 3-4 दीस फाटीं दिल्लीचो मुख्यमंत्री येवन हांगासर आमच्या लोकांक कितें कितें आमिशां दाखोवन गेल्लो आसा, आमच्या गोंयकारांक आमिशां दाखोवन गेल्लो आहा. गोंयां हें 1961च्यान जेन्ना लिबरेट जाला तेन्नाच्यान गोंयांतल्या लोकांक खूब कळटा आमच्या गोंयांत कितें जाय आनी गोंयकारांक कितें जाय. आनी गोंयाचें डेव्हलपमेंट करपाक आमचे गोंयकार सक्षम आहा. आनी आतां पर्यंत जे सरकारांनी हांगासर सरकार करीत येयल्ले आहा तेंच्यांनी गोंया खातीर खुबशें बरें केल्लें आहा आनी फुडें डेव्हलपमेंट जायत आसा. गोंयकारांची कितें भलायकी आसा पळय ती गोंयकारां खातीर गोंयचो सरकार करतलो. आमकां भायरसून दिल्लीसून खंयच्या सरकारांनी आमकां फेकू करपाचें ना. जे फेकू करून मामा करपाचो प्रयत्न करपाचो ना. जी फटींगपणां आसता पळय ती ताणें आपल्याच कडेन दवरपाची. कित्याक दिल्लीन कितें घडटा तें आख्ख्या जगाक कळटा आनी आमकां गोंयकारांक दिल्लीन कितें घडटा तें कळटा. म्हणून आमी तेच्या आमिशांक बळी पडपाची गरज ना.